आयज तुमी जाणा की एवरी टायम आमी जेन्ना जेन्ना फेस्टिवल येता तेन्ना तेन्ना आमकां सदांच झगडचें पडटा आनी प्रत्येक गोंयकार की कसलो इशू जावं तो आमकां एप्रोच करता, जावं तो फुलकार जावं तो बाजारकार जावं ते सगळे जाण आमकां एप्रोच करता एवरी टायम. पूण फाटले फावटी जेन्ना मनोजान एक बारीक इंटरव्यू दिल्ली तेणें सांगलेलें की हें जेन्ना आमी दसऱ्याक मुद्दम ओगी रावल्ले कोण तरी आवाज करता काय म्हणून पळोवपाक, पूण कोणेच आवाज केलो ना. आमी रावले 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 आनी आयज आमी ठरयलें की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा आमी डीजीपीक मेळ्ळे, आमी एसपीक मेळपाचें आसा, मागीर आमी एसपी नॉर्थ एसपी सावथ दोगांयकूय मेळपाचें आसा, मागीर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तेकाय मेळपाचें आसा, मागीर डीओपीक मेळपाचें आसा, मागीर हायवे ऑथॉरिटी, मागीर तशेंच आमचे कलेक्टराक आत्तां आमी मेळोन येयले, आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो कलेक्टरा कडल्यान. मागीर डीजीपी नाशिल्लो पूण भितर पीएसआय आशिल्लो तेणें सांगलें की आमी सगळे हितून एग्री जाता म्हणून. मागीर आमी आतां जे मिनिस्टर लागता हेका तेकाय मेळपाचें आसा. आयज कितें जालां की सरकारान फक्त एक एडवर्टायजमेंट करता सगळे कडेन पूण लोकांक पिशान काडटा. एवरी टायम सांगता स्वयंपूर्ण गोवा पूण अजून पर्यंत स्वयंपूर्ण गोंयकार कोण जाल्लो ना. स्वयंपूर्ण गोवा जर तुमी करता जाल्यार खरे रित्यान थंय पावलां मारपा जाय. तुमची फक्त एडवर्टिजमेंट पळोवपाक तेजेर करोडांनी मोडपाक लागून गोंयकार ना. तुमी पयर पळयलें जशें आमी फोंड्या जे बाजारकार आशिल्ले ते मेळ्ळे, मागीर आमी फोंड्या तेंकाय घेवन गेले. तेन्नाच आमी ठरयलें की सगळ्यांक दिवन पळोवया हे फावटी की एक्शन जातली काय ना जातली म्हणून. हो आयज आमी सगळे कडेन भोंवता, सगळ्यांक दिले आयज दोनूय हितूनच्यान नॉर्थ गोवा दितले सावथ गोवा दितले, पूण खंय तरी सरकारान जो ते उलयता तेजे एक्शनीन हाडपा जाय. हेका लागून आमी भायर सरलेले आसा. आयज आमी जे घेवन भोंवता ते तांकां दिवपा लागून आनी रिस्पॉन्स तेंचे कडल्यान मेळटा खूब जाणां कडल्यान. एक एकदां अशें दिसता की हेंकां जे आमचे ऑफिसर आसा तांकां सपोर्ट सारको मेळना काय म्हणून होवूय आमकां डावट पडटा. कित्याक ते सारकें सांगता जेन्ना भितर वयता तेन्ना ऑफ रिकॉर्ड ते सगळे आमकां सांगता हळूहळू की आमी हेजेर एग्री जाता म्हणून. कित्याक आयज करोडांनी बिझनेस हो 2 रुपया आनी 5 रुपयाचो बिझनेस न्ही, आयज करोडांनी बिझनेस. कित्याक प्रत्येक जाणां आमचे गोंयकार आसते दिवाळीक चवथीक आनी जे फेस्टिवल सिजन आसता तेका लागून पयशे मोडटात, तेका लागून फुलां घेतात, तेका लागून कपडे घेतात आनी बाकीचे सामान आसा ते घेतात. पूण आयज कर्नाटका जावं आनी खंयच्याय राज्याचे आयज जे येता ते हांगा व्हडलो व्हडलो लाखांनी करोडांनी बिझनेस करून वयता. आयज सुद्दां आमी पळयलें की जे मेरशे आसा थंय व्हडले व्हडले ट्रक हाडून दवरल्या, वेगवेगळे कडेन तेंच्यांनी आपले स्टोरेज करून दवरले आनी इतके बुरशे पद्दतीन ते विकता, इतके बुरशे तरेन ते सगळे जे आमचे देवाक घालपाची फुलां जावं हे विकता आनी गोंयकारांक खंय तरी तेजेर इफेक्ट जाता. तुमी जर आमचे बारीक गोंयकार जर पळयता जे स्वताक रोवन स्वताक करून जे विकता ते तुमकां केन्नाय रस्त्यार उडयल्ले मेळपाना. जेन्ना केन्नाय तुमकां जर व्हिडियोज मेळटा कोणी खूब जाणां सांगता आनी ते सदांच तुमी एक हार सुद्दां विकता ते हातीन धरून वयर म्हणल्यार ते सकयल टच जावं जाता ते तरेन विकता. आनी आयज सरकारान तेंची चिंतपा जाय. आयज सरकार फक्त तोडफोडीचो सरकार जाल्लो आसा, हांकां कांय पडलेलें ना. गोंयकारांक खंय तरी तेंच्यान चिंतपा जाय गोंयकारांचे आनी जी तेंची व्हडली व्हडली नारेबाजी आसा ती एक्शनान हाडपा जाय तेंच्यांनी. जाल्यारूच खंय तरी हो गोंय स्वयंपूर्ण करपा लागून आमी जे तेंच्यांनी पावल उठयलां तो आमी एक्चुअली स्टार्ट केल्लें. पूण हेंच्यांनी वेगळीं नांवां दिलीं पयलीं. तेन्ना रेवल्युशन गोवा स्टार्ट जाल्लो आमचो एकूच उद्देश आशिल्लो की गोंयकार आसा ते गोंयचो बिझनेस गोंयकारां कडेन उरपा जाय. जेन्ना तुमी स्टार्टींग जर आमची जर्नी पळयता, जर 7 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्ले जाल्यार आमी एक्चुअल थंयच्यान स्टार्ट केल्ले आनी अजून पर्यंत तें धोरण घेवन आसा आमी. आनी तेच लागून आयज लोक आमचे कडेन वेगवेगळे मेळटा आनी आमकांय खूब वायट दिसता की अजून पर्यंत हें जाल्लें ना. आनी सरकाराक एक शिटकावणी कशी दिता आमी की हे फावटी जर तुमी तांकां काडिना, हे फावटी जर ते मायग्रंट जे भायल्यान येवन व्हडले व्हडले ट्रक घेवन जर आमचे बिझनेस जर तेंच्यांनी हॅम्पर केलो जाल्यार हेजो परिणाम वायट जातलो. आमचो आमदारूय एसेंब्लीन आसा आनी तुमी हे दिसांनी पळयता की आरजी कशें कशें एक्टीव आसा, खंय खंय वयता. आयज सुद्दां आमचे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर मेळप आसा, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आवाज उठयता, एक एक टिम्स करून भोंवता की इतकेच कारणां लागून की आयज इश्यू आसा ते अनलिमिटेड आसा आनी एकूच ट्रस्ट वर्दी पार्टी आसा ती आरजी आसा आनी प्रत्येक जाणा आयज प्रत्येक गोंयकार आमचे कडेन येता, प्रत्येक गोंयकार आयज आमकां एप्रोच जाता आनी ही दुख्खां आमकां गोंयकारांची पळोवपाक शकना. ते लागून आयज आमी हें ठरयलें की सगळ्या डिपार्टमेंटान दिवया. कित्याक जे कितें करपा जाय ते आमी पयलींच्यान पेन आनी पेपर घेवन करता आनी ते तितूनच्यान आयज पर्यंत हो मुवमेंट आयज पर्यंत हें रेवल्युशन केल्लें आसा. तुमी खंयी पळयता जाल्यार आमी ते तितून करत चालू आसा. विश्वेश तुम्ही म्हणले की तुम्ही सरकारकडे टायम दिता म्हणून समज काय ते तुम्ही कितें करतले? आमी आमची मिटींग जातली, परत सीईसीची मिटींग जातली. आमी ठरयलां थोडे जेन्ना फाटल्या फावटी ठरयलें तेन्ना मनोजान डायरेक्ट सांगलें की आमी स्ट्रॅटेजिकली केल्ले फावटी कित्याक खूब जाण खूब ऑर्गनायजेशन आसा, वेगळी ऑर्गनायजेशन आसा, चडशी पॉलिटिकल एफिलिएटेड आसा, मागीर चडशे बीजेपी बरोबर आसा. ते ऑर्गनायजेशन आमी भायर सरता काय म्हणून पळयताले, पूण एकटे ऑर्गनायजेशन फाटले दसऱ्याक भायर सरना. आयज गोंयकार
गोंयकारूच विकता फुलां सगळीं जावं गोंयकारूच हें करता तेका इफेक्ट जाता. त्या लागून आमी आयज ठरयलां की सगळे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन दिवया. हें एवरी टायम करता आमी, एवरी टायम करता, पूण कोणूच हेजेर एक्शन घेयना, कोणाकूच कांय पडलेलें ना, कोणाकूच गोंयकाराचें हीत हें पडलेलें ना. गोंयकार जर तांकां दिसता जाल्यार फक्त पेपरांचेर जावं तेंचे व्हडले व्हडले स्किमी ज्यो आउट करता थंय दिसता. गोंयकार एज अ जो बारीक गोंयकार आसा तेका आयज खंयच्यानूच हेल्प मेळना, खंयच्यान म्हणल्यार खंयच्यान, जावं ती लँड जावं तो बिझनेस जावं तो जॉब जावं स्पोर्ट्सान जे ते कितें करता जाल्यार थंयच्यान थंय गोंयकार हो दिसत ना. पूण हे फेस्टिव्ह सिजनाक जो करोडांनी बिझनेस करून वयता तांकां लागून गोंयकारान हांकां सरकारान खंयच्यान ना खंयच्यान तर पावलो मारपाकूच जाय. हे 2 दीस आमी मागता सरकारा कडेन, आमी बरे भशेन सांगता, आयज लेटर केला तेंच्यांनी. चडशे बरें दिसता पळोवपाक की ऑफिसर आसा ते रेडी आसा करपाक. तांकां फक्त एक खंयच्यान तरी सरकारान सांगपा जाय, एक स्ट्रीक वॉर्निंग दिवपा जाय. तेंच्यांनी एक्शन घेतलेलें आसा. आतां आमी हेका मेळ्ळे कलेक्टरा मेळ्ळे तो सांगतालो आपल्यान एकटे मडगांव जेन्ना आपूण सीओ आशिल्लो तेन्ना एकट्याकूय बसून आशिल्लो म्हणून सकल. मागीर तेंच्या आमकां सांगलें कशें तुमी स्टेप वायज वचपा जाय तेवूय सांगलें. अशें खूब जाण बरे ऑफिसर आसा, खूब जाण पुलीस इन्स्पेक्टर बरे आसा. पूण हें जाल्लें दिसना आमकां. हें खंय तरी सरकार हितून फेलियर आसा. आणि एक जरी काल काँग्रेसचे अध्यक्षान कंप्लेंट फायल केली, तेजेर तुमचो रिस्पॉन्स आसा? रिस्पॉन्स म्हणल्यार आयज कंप्लेन फायल केल्ले, पूण आमकां मिडियाच्यान कळ्ळें अजून बरें आमकां तरी कांय येवना. जे लेटर येवपा जाय आशिल्लें जावं आमचे कडेन कितें हें जावंक जाय आशिल्लें तें कांयच जावना. जेन्ना सगळें कायदेशीर जातलें तेन्ना आमी तेजेर तेन्ना भाश्य करतले, तुमकां आपुणूच करतले. आनी क्वेश्चन आहा कोणाले? थँक्यू.